कुंकळे युनियन क्लबान दिगरपाली स्पोर्ट्स क्लबाक टाय ब्रेकरान हारायलो। कुंकळे युनियन क्लबान 4-3 अशा फरकांनी जैत जोडले। असोळणा यूथ वेलफेअर आणि स्पोर्ट्स क्लबान गोय फुटबॉल सर्त आयोजित केल्ली। ही सर्त असोळणा एसएजी खेळामळार जाली। उक्तावण मॅचीन कुंकळे युनियन क्लबान दिगरपाली स्पोर्ट्स क्लबाक टाय ब्रेकरान 4-3 अशा फरकांनी हारायलो। पुराय वेळ दोनूय पंगडांनी 1-1 गोल केलो। पहिलो गोल कुंकळे युनियनाच्या गौरेश वेळीपान मारलो आणि दिगरपाली स्पोर्ट्स क्लबा वतीन जॉर्डनान गोल मारलो। हे सर्तीन वट्ट 16 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो। वर्साक 16 टीम पार्टिसिपेट जाले आणि आमगेली आज फर्स्ट मॅच आसलेली। सो कुंकली आणि दिगरपाली स्पोर्ट क्लब तेंगे आसलेली। सो कुंकली टाय ब्रेकराक जिखिल्या। सो इतलें ते बंद कित्याक उरलें तुमगे जावन म्हणजे आमगे कितें जातालें केन्ना आमगे भुरगे चड मोस्टली सिम्यान आहाय। सो ते सिम्यान क्लॅश जाताले आणि आमगे टोर्नामेंट मोस्टली आमी पावसा पयलीं जातालो। सो तो मागीर क्लॅश जालो आणि तो पावसा बिसा पड म्हूण मागीर तो आमी बंद करूंक पडलो। सो म्हाका आतां जायत वर्सांनी येता प्रेसिडेंटांनी आणि हे आमगे मेंबर्सांनी बरो सपोर्ट केलो आणि आमी रिस्टार्ट केले आणि आमगे भुरग्यां आमी आतां वयर काडूंक सोदताय जात तितूले फुटबॉलाक आमचे एकूच फुटबॉल प्रमोट करूंक सोदता आनी चडशे भुरग्यां मोस्टली क्लबा जायत एक्टिविटीज जाले आनी एवरी इयर धाकटे भुरग्यां अंडर 15 अंडर 13 भुरग्यां प्रमोट केले। एवरी इयर आमी डिविजनाक जेफेक आमी गेम घालताय आनी फूल चलना भुरगे तांकां आमी प्रमोट करताय। आमी क्लब केन्ना बंद दवरलो म्हूण एक्टिविटी जाले ह्या टोर्नामेंट बंद करपाक म्हणटा मॅनपावर मातशें उणो जालो व्हडले आहाय ताका लागून मातसो टायम मेळना म्हूण आमचो टोर्नामेंट करपाक पावलो ना। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आणि शिवानी सांगेलकार।